Rule 49(2) of Rules of Procedures and the Conduct of Business of Goa Legislature Assembly, I seek postponement of Unstar LAQ number 6 transferred from Revenue Department and Unstar LAQ number 43 to 1st April 2013. तारांकित प्रश्न 1 श्री माइकल लोबो. Yes, sir, I may be permitted to ask question number 1A. This question is tagged with Mr. Rohan Kaute, Michael Lobo and Pratap Singh Rane. So how do we, is it number 1 or is it going to be, because he has asked for another question. Number 1. We can ask. Yeah, please, you can. You can also ask. You are bracketed. Then wrongly question is. I had asked a question. Question is Michael's. They are bracketed with it. Yeah, they can ask afterwards supplement. तुमची बाकीच्यांची नावां हे ताजे भितर घेतिल्ली आसात. You also can ask after. Let him ask. He is asking for some other question. No, Speaker sir, म्हाका दिसता तो दुसरो question तशें permitted ना. You can ask question, same question. It is bracketed. It is wrongly written. I brought to the notice of the secretary that it should have been questioned by Michael Lobo, bracketing of Rohan Kaute and Sri Pratap Singh Rane. ते बरयता आसतना question by Kaute म्हणला आणि bracketed by Michael म्हणला. It's not that way. You can ask the question. तो जर तुमचा आसत जाल्यार you can ask. You can ask a different question later on. There will be confusion. If it is for the Chief Minister, he will ask the second question to the Chief Minister. I will ask the first question to the Chief Minister. There may be confusion in this respect. But your name has not been in the Topic first in the remains the ballot. same. Topic His remains. name has come first in the ballot, so he has a choice to ask. No, he can, definitely. But then he is asking for some other question. There are 3 questions for each. Tazo choice nahi to. But he is asking the same It's first. your department. Yes, first Then it's question. all right, it's all right. Question 1A. Topic sir. and subject is the same one. उत्तर छापील उत्तर दिला त्याप्रमाणे. Speaker sir, every assembly this question has been debated and the answers what the government is giving is all municipalities and the village panchayats have been given directions or they have already appointed pound keepers and cattle pounds are existing. But in real fact, the number of stray cattle on the road, that is highways and internal roads and even market roads have increased, and the accidents because of the stray cattle which sit on the road, especially at night or even in the daytime, have tremendously increased. I would like to ask our Honorable Chief Minister what measures the government intends to take that this implementation of cattle pounds by municipalities and village panchayats, how will the government force them to actually impound the cattle? So, Speaker sir, municipality आणि पंचायत ह्यो स्वतंत्र स्थानिक संस्था आसा. त्यामुळे सरकार तांकां फक्त रिक्वेस्ट करूंक शकता, डायरेक्शन दिवंक शकता, पैसे दिवंक शकता. तिनूय गोष्टी सरकारच्यो करपाची तयारी आसा. पण प्रत्यक्ष स्ट्रे कॅटल धरतलो जाल्यार काम पंचायतीन किंवा म्युनिसिपालिटीनूच करचें पडटलें. कारण पंचायत एक्ट आनी अर्बन एक्टान ही जबाबदारी स्पेसिफिकली पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीची दिल्या. हांगा जाता कितें, अधिकार जाय जबाबदारी नाका असो तातूंत बऱ्याचदा तातूंतल्यान प्रश्न निर्माण. म्हाका अडचण कळटा पण दॅट इज अ लॉ. None of the municipalities or village panchayats are actually taking the responsibility and impounding the cattle, thereby causing inconvenience to all the public at large. Will the government consider setting up of North Goa cattle pound and South Goa so that government can start impounding the cattle instead of relying on the municipalities and the village panchayats? स्पीकर सर, प्रश्न ताणें विचारला तो बरोबर विचारला, पण म्हजें
इतलेंच हें आसा की स्पेसिफीक पंचायत एक्टान आनी म्युनिसिपल एक्टान ही जबाबदारी पंचायतीची आनी म्युनिसिपालिटीची आसा. ह्या हातून आमी स्टेप इन जावपाक कायद्यान शकना. कायदोच सांगता की तांची ही जबाबदारी. बऱ्याचदा आमी आयकता ही डिपार्टमेंट दिवन ना, तें डिपार्टमेंट दिवन ना काम करपाक. हें डिपार्टमेंट तांचें स्पेसिफीक आहा, हें तांच्यांनी इम्प्लिमेंट करचें पडटा. ही जबाबदारी तांची आसा, सरकार ही जबाबदारी घेवंक शकना. पण तरी सुद्दां एक गोश्ट हांव तुमकां पूर्ण करता, एक गोश्ट हांव तुमकां आस्वासीत करता की पब्लीक जाग्याचेर, पब्लीक रोडाचेर म्हणजे सरकारी रस्त्याचेर जी जनावरां दिसतलीं ती जनावरां आमी इम्पावंड करपाचो निर्णय घेतला. कारण आमकां अशें लक्षांत आयलें की हें सारकें इम्पावंडींग न जाल्या मुळे रातची रस्त्यार येवन म्हणजे आय हॅव बीन ऑल्सो विक्टीम ऑफ इट. रातचो काळो कुट्ट रेडो रस्त्यार पावसाच्या दिसांनी बसलो, म्हाकाय दिसती पडलो ना. आय वॉज कट हियर बिकॉज ऑफ दॅट अबावट 10-12 years बॅक. सो ताजेर वचून मोटरसायकलवालो मारता आनी सोमतो वयर. त्यामुळे रेडो किंवा बैल किंवा गायी ह्यो रस्त्यार वचप ह्यो हाका वाहन चालकांक एकदम डेंजरस. म्हणून आमी द गोवा स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट स्कीम 2013 ही नोटिफिकेशनाक काल काय पयर केन्ना तरी गेल्ली आसा. ताका योग्य ते आर्थीक हे आमी प्रोविजन दिल्लें आसा. ताज्या अंतर्गत ह्या स्किमीच्या अंतर्गत पणजे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनाक हे सगळे स्ट्रे कॅटल उखलपाची रस्त्या वयले बिचा वयले हे दिल्ले आसा, अधिकार दिल्लो आसा. आनी तांकां सगळ्यांक काल्या फार्मान व्हरून तांची सारकी योग्य देखभाल करतले. जर खंयच्यो NGO आयल्यो फुडें जाल्यार ते NGO कडेन ताची देखभाल करपाक आमी पयशे दिवपाक तयार आसा. पण ऑक्शन करून आमी ही जनावरां दिवचे ना. कारण ऑक्शन करून ती हाका वता, मारपाक वता. त्यामुळे ऑक्शन आमी करचे ना. Honorable Speaker, sir, I want to ask the Chief Minister. Animal husbandry सकयल आमी कितलेशेच पयशे खर्च करता. अपग्रेडेशन ऑफ कॅटल, दूद वाडोवपाक हे सगळें करता. हे वटेन लोकां कडेन ज्यो जुन्यो जनावरां आसात म्हणजे आमची गांवठी जनावरां राखणे गावना, तुमकां क्लार्क खूब गावतले. लोक सहज सोडून दिता. गाय रानां आतां काय रावली ना. ती पयलींची 18व्या शतकांतली किंवा 19व्या शतकांतली जी रीत आसली, व्हरून रानांत सोडली जनावरां आनी परत सांजची घरा येत. आज आमचे कडेन नवे विज्ञानीक जे कितें गजाली जाल्ल्यो आसा त्यो आमी वापरूंक जाय. सरकार जेन्ना इतको खर्च करता देन यू कॅनॉट पास द बक ऑन दीस पंचायत. पंचायतीन जर इम्पावंड केलें जाल्यार ताका मारूंक धांवता लोक. म्हाज्या गोरवाक कित्याक हें केलें काय. सरपंच पंचायत कॅनॉट डू इट. म्हाज्या गांवांत खुद्द हांव पळयतां वागान गोरू मारल्या जाता, रस्त्यार मारल्या जाता, कोण व्हरपाक सुद्दां कोण येना, सोडून दितात. शेती करणाऱ्यांक शेतीक सरकार खर्च करता, ते येवन रातचे खावन उडयता. ह्या दिसांनी कांय गावना. रानमारी म्हणून जाल्या युपिटोरियम. आय वॉन्ट टू टेल माय फॉरेस्ट मिनिस्टर, युपिटोरियम जाला सगळे कडेन ते गवात जायना. गवात घाटा वरसून हाडचें पडटा, कडबा कुट्टी म्हणून. So this is something which needs to be tackled at the state level. Panchayats cannot do it. Speaker sir, panchayaticher I have not passed the buck to panchayat. I said law says panchayat has to do it. Now what we have done, I will not do it in other panchayat areas. फाल्यां पंचायती समोर समजा गोरवां बसली जाल्यार ताका धरपाक वचचो ना. रस्त्यार आशिल्लीं गोरवां पब्लीक रोडाचेर आनी हातून आशिल्लीं गोरवां खंय ती आमच्या बिचार बी अशा जाग्यार आशिल्ली सरकारी मालमत्तेन आशिल्लीं गोरवां हांव धरून व्हरतां. कारण म्हाका पंचायत क्षेत्रांत वचून ती गोरवां धरपाचो कायद्यान अधिकार ना. ही हांवें जी स्कीम केल्या इट इज टू गेट द पब्लीक रोड्स in order to of safety of public traveling public and of those tourists to remove them from that and take them properly. जनावरां नुस्तीं काडली म्हणून जायना. तांकां ती ऑक्शन करी जाल्यार मागीर बुचरखान्यान चल्ली ती. तें आमकां करपाचें ना. त्यामुळे जनावरांक काडून आमी योग्य प्रकारे तांची निगा राखपाची वेवस्था केल्या. आय मीन टॉक विथ सम NGOs
अँड वी वील ऑल्सो सी दॅट दे आर प्रॉपरली टेकन केअर. कोणाक जर तूं मालकाक क्लेम करूंक जाय त्या स्किमीन हें आसा. फाल्यां परवा भितर सभागृहा समोर स्कीम मेळटली सगळ्यांक मेंबरांक. श्री रोहन खंवटे. स्पीकर सर, पयलें म्हणल्यार गव्हर्मेंटान क्लॅरिटी दिवची की आमी हायवेज म्हणटा आनी इंटरनल विलेज रोड्स म्हणटा. देर इज नो होल्ड ऑन द कॅटल की कॅटल तुमी भितरल्या रस्त्यार रावात काय भायल्या रस्त्यार रावात म्हणून. हे लास्ट दोन एसेंब्लीन हे प्रश्न मांडिल्लो आशिल्लो की कॅटलाचो सोल्युशन काडपाक जाय जाल्यार कितें करपाचें काय म्हणून. एक वाटेन शेतीची आसा वेर वी आर ट्रायंग टू इन्क्रीज द एग्रीकल्चर. शेती खातीर जी गोरवां भितर वता वेदर इट इज विदीन पंचायत एरिया ऑर एनी एरिया, इफ देर इज नो सोल्युशन शेती वाट लागता. दुसऱ्या हातून जशें हॉनरेबल सीएमान म्हणलां एक्सिडेंट जाता. इज ह्युमन लायफ इम्पॉर्टंट ऑर नो. आनी ताजे खातीर गव्हर्मेंटान आज मेन विचारता गव्हर्मेंटान आज पयलें डिसायड करपाक जाय वॉट दे नीड टू डू टू क्रिएट अ इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर कॅटल पावंड काडपाक. हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली आशिल्ली रीट पेटिशन फाटलें की पंचायतीन हें इम्प्लिमेंट करूंकूच जाय म्हणून. नवी पॉलिसी फ्रेम जाता मान्य आसा, पूण नवी पॉलिसी करता आसतना दे शूड बी अ पेनल्टी क्लॉज ऑल्सो फॉर दीस पर्टिक्युलर पीपल हू आर लिव्हिंग द कॅटल स्ट्रे. Will government come out very clearly today or give us the assurance that within this particular time frame that they will act on this particular issue or allow the village panchayat or take action against the panchayat. कित्याक आज पर्यंत खंयचीच डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचे लोक समज गेल्ले आसा जाल्यार गव्हर्मेंटान सांगचें टू इन्स्पेक्ट वेदर कॅटल पाउंड्स आर देयर ऑर नो. उलोवप आनी बरोवप सोंपें आसता. करप हे सगळ्यांक भितरलो म्हत्वाचो भाग आहा. आनी करता आसतना दुसरो म्हत्वाचो भाग आहा ते करता ताका आर्थीक कितें तरी प्रोविजन दवरप हें म्हत्वाचें आहा. म्हाका दिसता उलोवप बरोवप खूब जालें. परिस्थिती अशी आहा की पंचायती खऱ्योच कॅटल पावंड मॅनेज करूंक शकतल्यो काय कितें. हांव स्पश्ट सांगता, कायदो जरी सांगलो तरी पंचायतींक कॅटल पावंड मॅनेज करूंक येवचें ना. काही म्युन्सिपाल्टींक जमत एखाद्रे, काही पंचायतींक जमत. म्हणजे एक 7-8 पंचायती आनी एक 4-5 म्युन्सिपाल्टी हांकां ताकद आसत ती. पण गोंयभरचो प्रश्न वचचो ना. हांवें कितें सांगलें, पंचायत घराच्या समोर बसली जाल्यार हांव नकळो, पण पब्लीक रोडार मागीर तो रोड खंयचोय आसूं, तो पंचायत बांदणारो रस्तो आसूं किंवा PWD घालता आसूं, पब्लीक एसेस ज्या जाग्यार आसा लोकांक त्या जाग्यार गोरवां जर आसत जाल्यार ती काडपाची वेवस्था ह्या स्किमीन आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता तुजो जें एप्रिहेन्शन आहा तें ह्या स्किमीचेर हें जातलें. 1-2-2.5 म्हयन्या भितर ती स्कीम इम्प्लिमेंट जातली. म्हणजे मे म्हयन्यान ती गोरवां काडुया. आनीक म्हजो अनुभव सांगता, गेल्या फावट हांवेनूच केल्ली ही स्कीम केल्ली आनी आमी काडलेली. 250-300 गोरवां काडटकूच मागीर ह्या रस्त्यार येवपाचें गोरवांचें प्रमाण जवळ जवळ निग्लिजिबल जाता. तीच गोरवां ती हेवटेन तेवटेन वचून बसत आसता. एकदां ती संख्या काडपाक लागलो की जे कोण थोडे जाण आपल्या गोरवाची काळजी घेतात ते बांदून दवरतात आनी जे काळजी घेवपाचे ना ते. आतां कशें आशिल्लें, पयलीं पाडे बांदून दवरताले लोक निगा करताले कित्याक शेताक जाय आशिल्लें. आतां पावर टिलर आनी ट्रॅक्टर आयल्या, पाड्यांची गरज आतां फक्त गायींक उरल्या. स्पीकर सर, एक अनुभव म्हजोय सांगता. टू इनिशिएट दीस कॅटल मुवमेंट, कॅटल काडचे रस्त्या वयल्यान म्हणून हांवें पर्वरी भागान वयर आमच्या पाठाराचेर कॅटल काडपाक वेवस्था केली. सांगेच्यान एकटो कॉन्ट्रॅक्टर हाडलो रायकार म्हणून. NOC साल्वादोर दी म्हणून पंचायतीची घेतली आनी तांकां पंचायत एज पर नॉर्मल रुल्स एंड रेग्युलेशन्स काडपाक गेले. एज पर रुल्स द पुलीस आर ऑल्सो सपोज टू पार्टिसिपेट. जेन्ना कॅटल काडपाक गेले इट बिकेम अ पॉलिटिकल इश्यू. लोक आयले आनी म्हणपाक लागले की ते स्लॉटरिंगाक व्हरता काय म्हणून.